हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनिदवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोडू येया माये कोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी मोनिका काले आता म्हाका एक पंता तोंड ना म्हणले क्या कान ऐकना म्हणले क्या हाँ. दोळ दिसना म्हणले क्या तू कसं करता काले करचे हां तुझे एक पार्ट फॉल्ट जाला ओके तुझे पूरे पार्ट डिफॉल्ट जाला आम्ही काले करचे आम्ही तुझे उठ कशे रावचे तू म्हाका काजर करून डायवोर्स दित की का जरूरत करीना हांव, कळल्यार कर ना हा हा जाल्यार आयचे पंगड आसत पळय तांगेला आसचे आमगेला दी एक्सप्रेशन म्हणू तान तू कसं म्हळ्यार माती समना जाल्यार कान ऐकना जाल्यार दोळ दिसना जाल्यार तो चंदूकोन ताका नाटक शिकयतास होय गे हां तरी तांचे ते एक्सप्रेशन टीमाचे एक्सप्रेशन बारी बरे आसतले हां या एका कॉन्सेप्टा वयर होय कंटी जावन आमी पळया होय ताच्या पयले आमी स्वागत करया हांगाल्या पूर निर्णयांक कासरगोड चिन्नमाम तुमकां ये आसे सीझन 2 कू वेलकम तशेंच आसात रॉय कॅस्टलिनो सर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत तशीच आमगे तसं स्टॅनली माम स्टॅनली मामाक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे चरण मले माम चरण मल्य माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे तसं डॉक्टर जगदीश पै माम तांकां ह्या कार्यक्रमाक हे आसे सीझन 2 तुमकां सर स्वागत सुस्वागत
कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संघात मिळून सन प्रीमियम ये आसे सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाईट्स अमृत नोनी तशीची सिटाडल डेव्हलपर्स टाइमलेस ज्युवेलर्स म्हळ्यार आभरणां टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू BA प्लायवूड हांगा सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हूण सांगता न्हू सन प्रीमियम ये हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला हय त्या रुची आनी विश्वास आसता न्हू खंडित ताकाची म्हण सांगताची आतां पळोवया द एक्सप्रेशन पळया पळया न्हू होय व्हडली कोण दित न्हू म्हाका पळया मागीर दैवस दिना न्हू पळया हांचे एक्सप्रेशन पळोवन मागीर सांगता नमस्ते नमस्कार मुझे नाव कुमरगौडू मुन्ना आदल्या वर्सा म्हज्या पेपरार परत तुमी नांव आयकूंक पुरो हांवें 2 दोळ्या दिसांतल्या भुरग्यांक नाटकान ट्रायल दिवन तांच्या लागीं दुसरे कडेन शो करन म्हाका राज्य प्रशस्ती मेळिल्ली तशें जाल्ल्यान ह्या वर्सा हांव 2 जाण कान आयकनातल्या भुरग्यांक नाटक प्रॅक्टीस दिवन बॉम्बे बेंगळूर पुरो शो करन राष्ट्र प्रशस्ती जिकाच्या म्हूण चिंतलां तशें जाल्ल्यान हांवें एक नाटकळो रेडी केला तुमकां सगळ्यांक आपयला तुम्ही ह्या ग्रँड ट्रायलाक आयिल्ल्याक तुमकां सर्वांक स्वागत हांवें नाटक रेडी केला सत्यवान सावित्रीची काणी तुमकां सगळ्यांक गोत्ता सत्यवानाक आव कुणे आसता सावित्री ताच्या आवका खातीर मागणें करनासता त्या दाळ यमधर्मराय येता आनी सत्यवानाचो जीव घेवन वता त्या दाळ सावित्री ताच्या लागीं मागणें कर विनंती कर 4 वरां घेता आनी सत्यवानाचो जीव वांचून घेता ही जावन आसा आमच्या नाटकुळाची काणी एक ल्हान प्रॉब्लेम जाला मोगाच्यान सत्यवान पार्ट करच्या चेड्याक ताप आसल्यान ताका हॉला भितर येवंकच सोडूना तशें जाल्ल्यान सत्यवानाचो पार्टी हांवच करता आनी ह्या डायरेक्शनूय हांवच करता तुम्ही सगळ्यांनी आज एक दीस सुदर्शन गाडग्याची म्हण तुमच्या लागीं विनंती करता आता पळया नाटकळो सत्यवान सावित्री सावित्री स्वामी तू कितले काम करताय या खटखट्या सत्यवान अंगा समजाव नाय अंगा उलय सत्यवान हांव न्ही आले आता उलय हा स्वामी तू कितले काम करताय या खटखट्या वतांत तुका पुरा सण जायनांगी सावित्री तुझ्या फुलासारखे तोंड देखताना मुझे सावित्री तुझ्या फुलासारखे तोंड देखताना मुझी पुरा सण उडवून गेली ये आम्ही संगात बसून उलवया ये किती जाता मुझ्या तकल्यान किती जाता दोळ्यांत काळ ये दोळ्यांत काळो ये किती जाता मुझ्या दोळ्यांत काळो किती अयो स्वामी ये अंगा बस तुझ्या तकले म्हज्या उस्क्यार दवर आणि विषय गे ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯವನನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನೇವರಿಸುವಳು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದಲ್ಲ ಸಂಗನಕ ಯಮ ಬರುವನು ಸ್ವಗತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಯಮ ಬರುವನು ರಾಜಾದಿರಾಜ ನರಕಾಧೀಶ್ವರ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಮಹಿಷವಾಹನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅವ್ ಯಮರಾಜ ಗದೆ ಖಂಡರ್ದವ್ರಿ ಗದೆ ಖಂಡರ್ದವ್ರು ಖಂಡರ್
ते लहान गदे हाडूंक सांगिल्ले तुका ते लहान गदे हाडूंक सांगिल्ले ये भयंकर जड असा तुका ते लहान गदे अळे अशें हांवें केल्ले बरी अळे हांगा पळय गदे खांदार दवर गदे खांदार दवर मास्टरामा आता हांवें खंय न्हिदचें म्हणजे हडदार न्ही वस रे गदे काडून राव थंय भितर एक धाकटें गदें आसा तें हाडचें गे तेंच तू काडले वस हाड न्ही तू काय येते गो ए सर यमा खंय गेलो गदे हाडून गेलो हा गदे गदे हाडून गेलो गादे लगी गेलो गादे लगी काल्याक गेलो बस गे आयलो आयलो हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग हॅलो हॅलो साऊंड सिस्टम काय सांग तुझे स्पीकर गेला ऐकत या उलय 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 ओ यमा यमराजा सत्या माताचो जीव व्हरूंक गेला सत्यवाना सत्यवान सत्यवान सत्या मामाचो जीव व्हरूंक गेला सत्यवान साहेब सत्यवान सत्यवान हा ताचोच जीव व्हरूंक गेला सगळ्यांनी काळोख म्हणला म्हज्या हृदया भितर म्हज्या हृदया भितर ढबढबा जाता तुजी येद्दी व्हडली मिशी येद्दो व्हडलो जीव पळयतना म्हाका कित्याकी भिरांत दिसता तशें जाल्यार तूं कोण ओ यमा यमराजा सावित्री सावित्री तुझ्या गोवाचे हांव आजीक मुग्धा आता ताचो जीव व्हरोंक हांव आयला युवराजा यमराजा गो युवराजा यमराजा 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 येद्या व्हडल्या भूमंडलान म्हज्या गोवाचो जीव एक तुका चड जाता गे ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಳು ते ब्रॅकेट झालं उलय नका साहेब देवान मनशाक दिल्ले हांवक मुग्धा तेच मोरूंकच आसा मोरूंकच आसा मोरूंकच आसा म्हाका म्हज्या म्हाका तुज्या गोवाचो जीव मोरूंकच आसा मोरूंकच आसा प्रभू प्रभू म्हाका तुजी धूव म्हूण चिंतून म्हजे स्वामीचे जीव उरून दी तुवे म्हाका म्हजें कर्तव्य करूंकच आसा तूं आतां हांगातान सायडीक वच इंग्लिशान सांगा नका साहेब इंग्लिशान सांगा नका अयो म्हजे स्वामीक सांडून हांवें कशें जियोवचें देवा म्हज्या स्वामीक तूं राखून व्हर समावते रे शिरकून राव रे शिरकून दिता रे थँक यू इंग्लिश ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಳುತ್ತಾ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ प्रभू थोड्या वेळ आधी तुवे म्हाका तुजी धूव म्हणून सांगलाय आता त्या धुवेच्या जिणेन काळोख करून वेताय गी सावित्री तुवें आतां रडोवन कांय फायदो ना
ओस तुझ्या गोवाचे अंत्यक्रिये हा अंत्यक्रिये अंत्यक्रिये हा तें कर ओस हांव म्हज्या घरा येता तूं तुझ्या घरा वच घरा नाही साहेब यमा लोक ಯಮ ಹೋಗುವನು. ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವ ದೇವ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಯಮರಾಜನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಳು. ದೇವ ते ब्रॅकेट इंदा उला येनक ते ब्रॅकेट इंदा असेल उला येनक ते चिंतून काले करूंक मात्र ते उला अंग ना ते सांगचे ना ते सांगूंक ना ते सांगा ना तुला मग बाई पट पुर उडस. गेलो ओस 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 देवा 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 हो पर्वता सावित्री तू चलोन या पर्वताच्या पाय रावय ते आले पाय रावय चल पाय हलोंग ना सावित्री तू चलोन पाय आल रावय साहेब पाय हलोंग ना तू या बेट्टाच्या तुदेपर्यंत आयल्याक म्हाका मस्त खुशी जाली. त्या सत्या मामाचो जीव एक सोण दुसरें कितें जालां रे विचार हांव तुका दिता. वरायचं प्रभू प्रभू तथास्तु. राव रे ताने वरायचं ना राव वरायचं ना काय तू प्रभू तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हजे मावाचे वरायचं ना तथास्तु. तू तुझ्या घरा वच हांव म्हज्या घरा वच. देवा 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 समुद्रा ओहो सावित्री हे कितें तू म्हज्या फाटल्यानच येवन आसाय. जीवनातल्या म्हणजे प्रभू जीवनातल्या म्हजे स्वामी लगी हांवें कशें वेचें. तथास्तु. वरा इचारू दे पहिले वरा इचारू दे वरा दिवंक नाय ताने आणखी इचारू ना वरायचं प्रभू तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हज्या मावाचे दोळे आनी ताजे राज्याडळिता फाटी येवचे बरी कर. तथास्तु. आनी परता म्हज्या फाटल्यान येनाका हांव घरा वता. देवा 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 हें कालें यमलोक. सावित्री हे कले पिशापण तुझे तू हांगा यमा लोका पर्यंत आयल्याक म्हाका मस्त खुशी जाली. त्या सत्या मामाचो जीव एक सोन दुसरें कितें जालां रे विचार हांव तुका दिता. म्हाका एक पूत जाय एक पूत. देवा तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हाका एक पूत दी. एक नाही 100 दिता 100. एक न्हय 100 दिता. तथास्तु. पूत जाऊन दे म्हणून सांगलंय पळयलो लोक काले देवा तुवें म्हाका पूत जावं दी म्हूण सांगलाय. म्हजो स्वामी नासतना म्हाका पूत जाल्यार पळयल्लो लोक कितें म्हणत. चढ हाळे ना कसे वेळ बालशा पडो का तुवें तुझ्या उतरांनी बांधून गेलाय. सावित्री तुवें तुज्या उतरांनी म्हाका बांदून घालाय. तुज्या सत्या मामाचो जीव हांव तुका पाटीन दिता. वचा कुशेन जियेया. स्वामी 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 अहो खंय आसलो गाढ निदेंत आसलो स्वप्न लोकांत आसलो. सावित्री हे कोलो नाटक साहेबा तुमचो केप्या बेरांक काण घेवन कोणी म्हण स्किट करतात गे. तुमकां दुसरें काम नाय तुमकां. तुमकां म्हाका दुसरें काम ना म्हणलें बरें जावंक पुरो पूण चिंतून पळय आमचे कान दोळे पुरो सम आसात. आमी नाटक करियत डान्स करियत कालय करियत पूण ह्या दोळ्यानातल्या कान आयकनातल्या भुरग्यांक तांकांय नाटक करीचे तांकांय स्टेजीक वचचे म्हण आशा आसता गे. पूण तांची आशा कोणा बघोवची. आमच्या तले कान दोळे सम आसल्याने तांकां स्टेजीर येवंक अवकाश दिला तांकांय खुशी जाता न्ही गे. पळया तांच्या त्या खुशये मुखार म्हाका खंयची प्रशस्ती नाका खंयचो मान सन्मान नाका म्हाका तांची खुशीच पुरो.
एक मिनिट नमस्कार नमस्कार टाका सांग देवाचे बेसा काय नाही रे मुक्कार नमस्कार हो कोलो नाटक साहेबा तुमचं good and the total performance तमळारी तांगेल कुरडे हलदाले आतां कान दूर आशिल्ले परफॉर्मन्स हें कान चिक तांकां आयकना म्हणून सांगिल मिती आनिकय चिक वेट मेळना असन पुरो केलो पटी आजी वेळार रिहर्सला वेळार पुरो असन चलता आमी मस्त पळयलां हें येया हसया सीझन 2 ಸರಿ ಕಾಮ ಕೈದ ಕೋರ್ನು ಚಿಂತೆ ಸೋಣು ಯಯ್ಯ ಮೈಯೆ ಕೋಡಿ ಕತ್ತ ದಾಳಿ ತೋಯಿರ್ ಜವಣ ಕರ್ತ ಪುಣಯ येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आणि ನಮ್ಮ टीव्ही सांगात मेळणो प्रस्तुत करचे सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2चे फायनल्साचे आखेरी राऊंड तुम्ही समाप्त केलेला आसा द एक्सप्रेशन टीम तुमगेले आयचे पंगडाचे परिचय करून दिवका म्हणून तुमगेले मागणी करता मुझे नाव अल्विन अंद्रादे सुजाता अंद्रादे स्टीवन लुईस अविनाश उल्लूर आशिष अंद्रादे एस मस्त मस्त धन्यवाद आता तुमगेले आयचे परफॉर्मन्स कशें आशिल्ले म्हणून महानिर्णायक आणि निर्णायका कडेन तेंगेले उत्तर घेवचे समय पयले हांव स्टॅनी मामा लेगीत आयच्या परफॉर्मन्सा बगे उतरां उलयका म्हणून तेंगेले मागणी करता टीम एक्सप्रेशन्स अभिनंदन तुमकां थँक्स गेल त्या एपिसोडा वरवीं म्हाका हो एपिसोड चड बरो लागलो ऑलवेन एक नाटक तें कान दोळे मात्र न्ही सकट सोमा आशिल्ल्यांक करयतना कितले कस जातात ती म्हाका खबर आसा आनी तांतल्या तांतू कान आयकनातल्यांक अभ्यास करूनचे एक दृश्य तें काले म्हणटात डायरेक्शन आनी एक्टींग हें भौसबीत रितीन तुवें दाखोवन दिलां उल्हास तुका अभिनंदन एक्टींग बरें केलां ऑलवीन बरें जालां तुजें म्हाका एक्टींग स्टीवन यमधर्मराया पक्का यमधर्मराया ती येवची एंट्री तो ताळो यमाक सोड दिना मुखल्या दिसांनी तुका यमाचे बारे डिमांड आसूंक बरो बाय सुजाता हांव तुका जाणा बरो एक्ट्रेस तूं आनी तुवें बरें करून केलां त्या केप्याचो रोल म्हाका भोव खुशी जाली सच सांगता बारी खुशी जाली तुमचें तें नटन पळोवन जाय तसलें म्युझिकाक हातूंत चड पात्र आसा म्युझीक केल्ल्या की अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार तें गादे व्हरून व्हरतना त्या व्हरच्या रितीक ताणें दिल्लें तें म्युझीक म्हाका भोव मेसवालें तुमकां सर बरें मागता तुमचें बरें जावं अभिनंदन तुमकां स्टॅनी माम तुमगेले उतराक मस्त मस्त आभार मानता तशीच आमगेले अनेक निर्णायक चरण माम तुम्ही हें परफॉर्मन्सा बगे उतर उलोवका म्हणून मागणी करता द एक्सप्रेशन्स ब्रह्मावर हांगेन एक्सप्रेशन बार लायक आशिल्लें थँक्यू खुशी जाली म्हाका आनी बाकी विशय पुरा स्टॅनी मामान सांगलो अल्वारीस मामान म्युजीक एक्सलंट आशिल्लें इट वॉज वेरी नायस फॉर एवरी एंट्रीज ऑफ यमधर्मरायल कॅरेक्टर एक सत्यवान आनी सावित्री कॅरेक्टर बरें लायक दिला इट वॉज टू गुड अँड द टोटल परफॉर्मन्स ते म्हळ्यार तांगेले कुरडे हलदाले आतां कान दूर आशिल्ले परफॉर्मन्स हें कान चिक तांकां आयकना म्हणून सांगिल मिती आनिकय चिक वेट मेळना असन पुरो केलो पटी आजी वेळार रिहर्सला वेळार पुरो असन चलता आमी मस्त पळयलां हें
ರಿಹರ್ಸಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂತ ಮರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು म्हणते ನಾವು त्या पुढे पुरा आशिल्लें आमी पुरा नाटक एक्ट करतना तें पुरा ओरिजिनलिटी भारी लायक जालां तें आनी सुजाता अंद्रादे यू आर टू गुड बिकॉज when we compare the characters of the last तुमगेल performance and this performance, it was very good and totally it was a too good performance which I never expected. Thank you. And God bless you. You have got a very good future. Thank you. Thank you. मस्त मस्त धन्यवाद चरण माम. तशीची आमगेल सांगत उपस्थित असण्याची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पैमाम त्यांनी तेंगेले उतर उलोवक म्हणून एक्सप्रेस ಬಳಗಾಕ अभिनंदन. तुमगेल्या विषय कमेंट्स कसं नाही करना बट तुमगेल्या सती सावित्री जे एक जोक्स म्हाका उज आसता. एक पटी सती सावित्री नाटक काय दाखयल के दाखोवन एक दारले मनशाला निमगे हाजी तुका मॅसेज कसं नाही नाटकाचें म्हणून तो म्हळ्यार खंय बायलेल हातान तूं बामणा राखोवच्या ह्या माणसामेन जायना म्हळ्यार अशें सांगता तुमकां ऑल दी बेस्ट म्हणून सांगता. देव बरें करूं. थँक्यू. मस्त मस्त आभार मानता डॉक्टर माम. आता फायनलाचे फायनल कॉमेंट आमगेले महानिर्णायक कासरगोड चिन्मा म्हणटा एक निर्णय करचे म्हळ्यार कशी म्हणून भारी कश्टा काम ते आमगेले तिनी निर्णय करतोसाची. आता खंय चुकला म्हण सांगचे हें कॉमेडी चुकिले उतराचे कॉमेडी. आता तिंचे भितर खंय कसकसने आनी कसले जावका म्हळ्यार एक ಒಟ್ಟು ತೆಗೆಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಸ ಕೇಳೋ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ದ ರಿಯಲ್ एक्सप्रेशन ब्रह्मावर अभिनंदन. थँक्यू. बरें केला. सब्जेक्टाची एक नमूने एब्सर्ड सब्जेक्ट. आय हॅव सीन दिस टायप ऑफ सब्जेक्ट आनी तो पुढे मजा टाकीस आनी तो पुरो आयला एक म्हाका तकून सांगून दिवचे ते पुरो इट वॉज ए सुपर हिट. समज वायरल जालेले एक व्हिडिओ ते नवें यू हॅव सीन नंदराड तंतोची इम्प्रोवायजेशन केलेले हे आस पळय एपिसोड इट इज व्हेरी गुड. थँक्यू. कोणाकय अंतू एक ब्लॅक डॉट म्हणून सांगू ना ए परफेक्ट ड्रामा म्हणून सांगेत एक फ्रेमांत बशिले परफेक्ट ड्रामा विथ द सब्जेक्ट. अकस्मात सान चूक जाल्यार असल काणयेक मारून वता ते कळना. सो भविष्य तेच दिसता म्हणून. बट आय मस्ट सॅल्यूट सुजाता फॉर परफॉर्मन्स इन दीस. हॅट्स ऑफ. थँक्यू. इतले ते फुडले एपिसोडाक आनी आतांचे कितले डिफरन्स आसा म्हळ्यार हे कॅरेक्टर करचे भारी कश्ट आसा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डू दॅस. ते एक नमुने मुवमेंट विंगड आसता ते कळ्ळें तुका. ते मुवमेंट तिणें कोर न्हू ते ब्रॅकेट आशिल्ले सांगू न्हू ते ब्रॅकेट आशिल्ले सांगचे ಕೆಲವು ಜನ सांगताचे आतां न्ही ऑफकोर्स ते एक जोक जावन काणगे वयता ಅಂತ जाल्यार म्हाका लेडी कॅरेक्टर्सांतू सुजाता भारी खूश जाली. एक कोंकणी नाटक क्षेत्रांतू ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತು म्हाका तिणें सिनेमा गेल्यार सिनेमा क्षेत्रांतूय शी विल डेफिनेटली गेट ए वेरी गुड नेम इन एक्टींग. शी हॅज अ वेरी ब्युटिफूल टायमींग सेन्स रिदम आसा मागीर ते एमोशन्स सांगचे गोतस तिका. सो पुरो नमुन्याचे कसं म्हणटाचे अप एंड डावन्स एरियलिता म्हणटा पळय ते तिका गोतस. एंड आय नोटेड हर एज ए गुड एक्ट्रेस इन टोटल हे आसा ह्या प्रोग्रामांत हांव तिका पळयला. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स म्हूण सांगून यमधर्मुराय काय उणी न्हय तुमगेल्यान तूं केप्पो जाल्यार जन जावे तो हाका सांगल्यार वो व्हरता कोणाकय जाल्यार बट सांगता ताका व्हर रे म्हणून वय आयकपणा कोणा वेल्यारी चलता. मागीर ते एक कॅरेक्टर वतना मागीर म्हाका तागेलें ब्युटिफूल जालेलें एंडींग कसं म्हळ्यार लास्ट तीन पांय पडतना तो क्रॉसाचे करता तागेलें ओरिजिनल ताका त्या पुरो गोतू ना कॅरेक्टर म्हळ्यार विसरलो तो इज कमींग आउट तागेलें ओरिजिनल तो देव बरें करो म्हणून कशें म्हणटा न्हू ते बेसाव दिता. सो ते कितली इनोसंट तो कॅरेक्टर हे म्हणून सांगून ते दाखयता म्हणून. सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ द कॅरेक्टर कळ्ळें तुका. सो अशी पुरो जावन जेतना आमगेले हिरो ऑफ द डायरेक्टर तुगेले कॉन्सेप्ट्स तूं सोदून काडचे नमुन्याचे असल पुरा सब्जेक्ट आसा पळय हे ताणें खर्चा दवरलेले लास्ट म्हणून सांगून दवरला म्हळ्यार हाची फुडें करणी हाण बारी बुदोवंतच वय ते पक्का कमर्शियल मायंडेड
इट्स गुड द डेव्हलपमेंट वन बाय वन येवका मागीर प्रोफेशनलिझम हांव तुमगेल्यांत पळयलेलें पक्का प्रोफेशनलिझम अशें जावका तुम चांग केला की वायट केलें की प्रोफेशनलिझम आमी एमेच्योर जाल्यार आमगेल्यांत प्रोफेशनलिझम ना आमी एक नमुन्याचे एक कसं जाल्यार चलता म्हणून ना आमगेल परफॉर्मन्सांत आमी प्रोफेशनलिझम असल्यार मात्र असल परफॉर्मन्स येवचें जाता सी तिणें सत्यवान सावित्रीन वतना कशी ते तुगेले सेट्स चेंज जाता वता तिणें वता ब्युटिफूल हॅट्स ऑफ द डायरेक्टर ब्रेनाक हॅट्स ऑफ कित्याक म्हळ्यार तिणें वता आसतना ते पर्वत मेळटा पर्वत दुखून एगेन तिणें येतना कितें सेट चेंज जाता न्हू चरण सो दॅट इज द ब्युटिफूल या म्हणटा तुका ते तितलें एक्युरेट करूं साध्य आसा म्हूण टॅक्निकली कसं पुरो करूं साध्य आसा तें पुरो तुमी यूज करून घेतला म्हूण सांगून दॅट इज द ब्युटी ते कोण घेवका म्हूण सांगून इवन देन यू वूड हॅव यूज्ड लायट्स आतां आनी वतना तुमी कसले लायट्स पुरो वतस म्हूण जाल्यार डिमर पुरो यूज करून आनी काही ते टॅक्निकली रिच करूं येता आशिल्लें लायट्सां परफेक्ट मार्क मेळटा आशिल्लो सब्जेक्टा मार्क जाले सेट्सा विशय सांगले म्युजीक लायक जाल्यार हार्मोनियम दुखून प्रारंभ केलेले ते पिरियड्स म्हणटा पिरियड म्युजीक म्हणटा ताका त्या टायमा दुखून आयशिल्ले मदें मध्यान तूं ऑफकोर्स ते कमर्शियल सेटअप ड्रामा रिहर्सल जाल्या निमित्त केला ते ओके आय रियली एन्जॉयड द म्युजीक ऑपरेटींग जाल्या निमित्त लायव्ह ना म्हूण सांगून बट अगेन बॅक टू द हें तो वापस हार्मोनियमार येता सी दॅट इज द ब्युटी मागीर ते तुका तंतू म्हणचे कसं म्हळ्यार कमिटमेंट ते हांतू म्युजिकांत अशें पळय टोटल सब्जेक्टाक खंय दुखून प्रारंभ जाला की थंय दुखून एंड करून वचचें आशिल्लें दॅट इज वाय आय टोल्ड दीस इज अ परफेक्ट फ्रेमवर्क म्हणून सांगून जाल्यार आय कंग्रॅच्युलेट ऑल अल्विन म्हाका आय वॉन्ट द नेम ऑफ द म्युजीक ऑपरेटर तो डायरेक्टर अविनाश उल्लूर अविनाश उल्लूर ओके खंयचे गांवचे तो कुंदापूर तो शंकर लागीं हां उल्लूर हय तागेलें प्रोफेशन हेच की न्ही न्हू तो म्युजीक नाटक ड्रामा कनी करता आनी ताजे मेन बिजनस ताजे सोलार इन्स्टॉलेशन गुड ओके प्रोफेशनल जावन या न्ही तागेलें कसं की आख्खा वेवस्था आसा म्हण जालें गुड असले ताणें ऑपरेट केल्ले व्हेरी ब्रायट कसं म्हणटा म्युजिकल हें आसता लायफ ताका आमी आतां कोंकणी शिकयते आसा नाही सी कोंकणी भाशा कळना अशी ताणें इतलें करून केला पळय त्या खातीर ताका एक व्हडली सॅल्यूट म्हणून सांगता हाजे फुडें ताका हांवें एक सॅल्यूट दिला हाजी फुडले एपिसोडाक आय रिमेंबर इट ताणें लायक ऑपरेट केला म्हणून स्ट्रॉंगली एंड इज नोटेड डे ताका खंयी जाल्यार कोणेय जाल्यार चोर न्हू ताका लिफ्ट करून व्हरी येता इज एन एसेट टू म्युजीक सो एनीवे यू हॅव डन एंड यू हॅव प्रूव्ड दॅट यू आर एन ए गुड प्रोफेशनल कसं म्हणटा जे team and hats off Alvin I'm really proud of your full team. You have done a justice to the Saya in this episode. महानिर्णायक जेवण आशिल्ले आनी लायक तुमकां हें पण कॉमेंट दिला चिन मामान तांकां मस्त मस्त आभार मानता तशी तुमगेले द एक्सप्रेशन टीम तशीच आमगेले दोन्ही जोकर मामा आसाचे तांकां कितले कोंकणी अर्थात की गुतना जाल्यार तेंगेले कसं एक्सप्रेशन तिणी एक रिटर्न दिता आशिल्लें ते एक भारी लायक आशिल्ली एक संगती तशीच तुमगेले मुखारचे लायफ आनी आमगेले जर्नी कसन जाल्ला की तुमगेले उठो ते एक सक्सेसफूल जाला म्हण लागता तशी तुमगेले मुखार जिवन एक देव बरें करूं म्हणटा आतां दी एक्सप्रेशन तंडाक गिफ्ट हॅम्पर दिवचे समय हें गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करूंक आमगेले कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे सांद जावन आशिल्लो कॅन्यू जीवन पिंटो हांणी वेदीर येवका म्हण घेवन मागणी करता कॅन्यूट माम तुमकां वेदीर स्वागत हें गिफ्ट हॅम्पर्स प्रेजेंट केला आमकां सन प्रिमियम यया हसया सीझन 2 हाजे फाटीबला राबोवन एक आमकां यशस्वी कार्यक्रम करचे तसले एक अवकाश करून दिलेले तसले संतोष रायस 2 स्टार भद्रावती तांदोलो आनी फोव हेंगेले तांदोलो आनी फोव वापरून घेवन आमी कोंकणी भास वडया तशीच आमगेले सांगत फाटीबला राबिल्ले अनेक संस्थो सन प्रिमियम रिफायन सनफ्लावर ऑयल हांगेले तेल वापरतोची आमी रुची रुची खाद्य खावका म्हण घेवन सांगता तशीच आमगेले उठो आशिल्ले अनेक संस्थो आयडियल आयस्क्रीम म्हणटनाची आमगेले जिबे उदक येता
ते साल एक थंड थंड आयडियल आयस्क्रीम खाताची गोड गोड कोंकणी उलयताची आमी कोंकणी उलोया कोंकणी ओरया म्हणून सांगताची हें हांगाक तुमगेले परफॉर्मन्स लायक जाला म्हणून कमेंट्सय आयला आनी तुमकां मुखाल दिवानाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मोनिका म्हाका हांसून हांसून पुरो जालें सिरियसली सांगता आमचे परफॉर्मन्स फायनलाक सांगलें ते परफॉर्मन्स न्हय म्हाका डावट इंत ट्रॉफी व्हरतात गे आज म्हाका सानाची एक भितर दिसता असं हांकां मेळटा की म्हूण 1 लाख आनी भांगरा फलक खंडिती न्हय. मेळटा गे म्हूण सांगून म्हाकाय डावट आसा हां. कित्याक म्हूण सांगल्यार तितले बरे परफॉर्मन्स केला म्हाका तो हांसून हांसून पुरो जालें तशेंच आमचे निर्णय उमते पडून आसतले खंडीत जावनी नम्मा TV पळोवनच्या पुऱ्या विक्षकांकी खुशी जावंक तशी सक्कड निर्णय हांकां आमी देव बरें करूं म्हण सांगया ना वय तशीची सक्कड स्पॉन्सर केला तांकांय देव बरें करूं म्हण तांकांय देव बरें सांगताची विनिंग परफॉर्मन्स दिला की ना म्हणू आणि दोन्ही एपिसोड नंतर कळटा वय. ती आमगेलो तशिला आमगेलो महानिर्णायक कासरडो चिन्नणा तशीची चरण मल्ल्या माम स्टॅनली माम जगदीश पै माम रॉय माम सांगताची देव बरें करो म्हण सांगताची तुमी इतले वेळ पळयला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नम्मा TV संगात मेळून सन प्रिमियम येया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर 1000 लाईट्स आभरण टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू BA प्लायवूड SL शेट तो हांव आनी मोनिका तुमगेले मुखार येताची एक्सप्रेशन आमी आतां भितर वचून दिताची दी एक्सप्रेशन सास्तान या एक्सप्रेशन दी तुगेलें या मुझे एंत एक्सप्रेशन सिंपल क्यूट काजाराचें अळे काका अनेक आमी रोसाक कोणाक पुरा दिलां पळय तांकांच काजाराक दिवया पूण आयिल्ल्या सैऱ्यांक एक वेळार जेवण दिवया ह्या काजाराचो मनाक फिजूलचो दुडू बिबाड करूं नजो कळ्ळें न्ही कळ्ळें जायत तर आतां रोसाचें जालें काजाराचें जालें हनीमुनाचें नाका हनीमुनाक तुमी वचा हांव येना हनीमुनाक तुमी वचा अकरेक आनी एक काम आसा आतां म्हाका चेडून दाखय हसया